सुरुवातीक गीत घेऊया A32 पेज 17 A32. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे बिरातेन चलुया, जेजूचे गवाय जावया. देवाची बिरांत हाका इंग्लीश भाशेन आमी ऑ ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या उतराचो अर्थ बिरांतेन जिवप अशें न्हय, पूण देव भोव व्हडतो, देव सोर पदवेदार हें सोत ओळखून आनी खालतिकायेन भरून देवाक मोहिमा दिवप. जेजूचें रुपांतर आमकां हीच मोहिमा दाखोवन दिता. जीं मनशां देवाची मोहिमा ओळखून घेनात तीं देवाची पदवी आपल्या जिवितान नोकरतात आनी देव नासलोली पोळे जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची पदवी आमच्या जिवितान वळखून घेवंक आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. आयज आमी ह्या मिसान खेरीतपणी आमच्या मानेवंत पादविगार फादर ओलावा पासत देवाक आर्गां आनी दिवस दिवया, कित्याक आयज फादर आपली याज्ञीकपणाची 20 वर्सां समर्पिता. ह्या 20 वर्सान एक बरो याज्ञीक कसो देवाच्या मोळ्यान मोगान उर्बेन आनी विस्वासीपणान वावर करीत आयला. ह्याच भाशेन जेजूचो बरो वावर
आनी ताचें मिसांव फुडें व्हरपाक देवाची कृपा आनी आदार फादराक दी म्हूण मागुया. आमी सगळीं बसुया. दोगा भयणीनो, आयज आमच्या नोवेनाचो निमणो दीस. सगल्यांची तुमची इतेसां घेवन ही पवित्र मिसाची भेट हांव भेटयतां. दिनवासलेच्या मनान भेटोवंक लायता सेबास्टियन आनी रेवेलिना सिल्वेरा. दिनवासलेचे भेटयता नेलिता आनी गॅविन डे सिल्वा, विन्संट मॅन्डिस आनी गोराबो, रेमी रॉड्रिगीस आनी गोराबो. तेच बरोबर आमी मागता आयज 2 दीस पाळटल्या सगल्या पासत डर्विन ब्रिटो, डॉमिनिक ब्रिटो, रेमी रॉड्रिगीस, फिलोमेना फाल्कांव. तेच बरोबर बरे भलायकी पासतूय सोमेस्ता पासत हांव मागता. बाबडीनो, आयज म्हजे पासत तुमी मागता देखून आदींच फुडें तुमकां हांव दिवन वचता. म्हज्या पाद्रीपणाची 20 वर्सां भरता. पाद्री जावन पयलेंच वरस चिंचोण्या, पातकूर कसो 1 वरस, उपरांत 6 म्हयने गवळीक विद्या मंदिरांत पाद्री कशें शिकून, त्या उपरांत 3 वर्सां सालिगांवचे सेमिनारींत एक आकारणी भुरग्यांची करून, तशेंच भुरग्यांक मुज्ग आनी दुसरें शिकोवन, त्या उपरांत 8 वर्सां तरणाटेच्या केंद्रांत डायरेक्टर कसो यूथ सेंटराचो, आनी त्या उपरांत 6 वर्सां मास मिडिया कम्युनिकेशनाचो डायरेक्टर कसो बिस्पाचे पालासीन, आनी निमणें 1.5 वर्स तुमचे फिरगोजेर. ह्या 20 वर्सांक देवान म्हाका जायते देण्यांनी भरला. देवाक दिन वाचता. तेच बरोबर जायत्या जाणांचो हात बोट आसा ही कुशालकाय आयज वांटूंक. म्हजे फामिली सांगता, फामिलीक लागींच हांव आसा. सगल्यांचें आमचें नातें बरें आसा. फामिली खातीर देवाक हांव दिन वाचता. म्हजे बरोबर बेसाहेब जावं पाद्री आमचे, म्हजें नातें तांचेय मदीं बरें आसा. तांचोय मोग आमी अनुभवला. तेच बरोबर गवळीक वावर करतना जायत्या जाणांनी तुमी आदार दिलोलो आसा. लोकांनी, तशेंच म्हज्या इश्ट मित्रांनी, हांगासर भायर सगळे इश्ट मित्र आसा तांणी, आनी तुमी लौकिकांनी सगळ्यांनी. ह्या खातीर आयज हांव हें दिनवासनेचें बलिदान देवाक उबारतना तुमकां मनान घेवन हें दिनवासनेचें बलिदान भेटयता आनी तुमचेर समेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी ह्या वेळार ह्या मिसांत स्तोत्रांनी देवाक दिन वाचतल्या. आदल्या करारांत दावीद पादशान असलीं स्तोत्रां गायलीं, देवाची वाखाणणी केली. देवान रचलेले सृश्टीची वाखाणणी केली. देवान रचलेल्या मनशाची स्तुती केली. आयज तीच स्तुती आमी देवाक उबारता आनी मारये भाशेन आमी दिन वाचता. म्हणटच आमी एक प्रतिगान करतल्या, उपरांत गायन आनी भशेन 3 स्तोत्रांनी आमी देवाक दिन वाचतल्या. आमी प्रतिगान म्हणटा तेन्ना सगळीं उबी रावतल्या. गायन करतना तुमच्यांनी बसुया. सगळीं उबी रावया. सुभागी तूं आंकवार मारये, सगळ्या वस्तूच्या रोसणाराक तुज्या कुसव्यांत तुवें सांबाळलो. गीत घेवया 828 पेज 14. बसुया. 828. Amen.
उभी राहूया. सुभागी तू आंकवार मारये सगळ्या वस्तूच्या रोसणाराक तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळलो. गीत घेऊया. जणे तुका रोसली ताका तुवें जल्म दिलोय तोरी सासणांक तूं आंकवार. बसुया. गीत घेऊया. 825 पेज 12. 825.
जाणे तुका रोचली ताका तुवें जळून दिलोय तोरी सासणांक तूं आंकवा सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. बसुया. गीत घेऊया F8 पेज 89 F8. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोल. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनार दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचे नेस्पा आवरण हिमापोरी धवे. ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आगच्या पोरी
आनी ताची चाकरां जळटोल्या उज्या पोरी. ताच्या मुखावेली एक उज्याची नोंद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताशेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या पर्जांचे राष्ट्राचे आनी भासाचे लोक ताची सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता पृथ्वी मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेना वरी खोडटात. ओतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगल्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. उद्गार. केरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळे म्हजे दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. देवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचे मुखामोड सुर्या परी लोकलोकीत जाले आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जाली. अवचितूच मोयजेस
आनी एलिशा जेजू कोणें उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 थोंब हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिशा. तो उलयता आसतनाच एका परजळीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें धाडोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हळें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगोर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनोशवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाका. जेजू क्रिस्ताची शुभ महानी. बाबा भयणीनो, देवाची विरांतीन चलुया, जेजूचे गवाय जावया. ह्या विशयाचेर आयज आमी ओलांचोन याद करता. पावसाच्या दिसांनी दर्याची गाज आमकां आयकूंक आमच्या गांवांत येता तें आत्मेच न्हय. वो दर्या सोंशी लागीं वावर करतल्यांक हें आत्में न्हय. आमकां कांदोली सांकुऱ्यान आमकां ही गाज आयकूं येता. आनी जेन्ना आमी फुड्यांत दर्याशी वचूं जाल्यार आमकां दर्या संबंद तितलो ना तांकां त्या दर्याची भिरांत दिसता. हो सिकेरीचो दोंगर आमकां लागींच आसा. आमी दोंगरा सकला भितर वचत जाल्यार आनी वयर दोंगराक पळयत जाल्यार ह्या दोंगराची भिरांत दिसता. कित्याक वरिश्ट तो. असल्यो कांय वस्तू संवसारांत आसा तांकां पळोवन भिरांत दिसता. तो दर्या आमकां गिरासता म्हणून न्हय, वो दोंगर आमचेर पडटा म्हणून न्हय. पूण ही एके भाशेची भिरांत कित्याक वरिश्ट म्हज्या दोळ्या मुखार आसा देखून. बाबडीनो, आयज देवाची भिरांतीन चलुया अशें आमी म्हणटा. ही भिरांत कसली? देव कितें एक पुलीसमॅन कसो आमी चूक केल्यार आमकां पानीश करूंक रावता, वो टिचरीन एक भुरग्याक चूक केल्यार पानीश करूंक रावता तसलें? देवाची भिरांत 2 भासांनी आमी पळयता. एक म्हणटा ती पातकाक लागून आमकां लॉज दिसून ही भिरांत दिसता ती, आनी दुसरी देवा मोहिमेक पळोवन भिरांत दिसता पळय तो वरिश्ट मोहिमा ताची. इट्स इन इट्स ओन ग्लोरी. तेच भाशेन देवाची आयज आमी नियाळ करता पळय ती बाबडीनो दुसरी भिरांत, देवाची पोतली मोहिमा व्हडतेपण पळोवन ही भिरांत. आदल्या करारांत आमी वचत जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 4थ्या आवेस्वरान 8वे वळींत आमकां मेळटा. कायन आनी आबेल दोगूय जाण आदाम एवेचे पूत. आबेलान बरी भेटोवणी देवाक भेटयली जाल्यार कायनान तितली बरी न्हय ती भेटयली. देवाक आबेलाची भेटोवणी मानवली आनी आबेल कायन एके भाशेन ताचेर निड्डूकायेन पडटा आनी आपल्या भावाचो खूण करता. देव ताचे लागीं विचारता, तुजो भाव खंय आसा? आनी ते कायन म्हणटा, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणदार? आनी देव ताका म्हणटा, तुज्या भावाचे वत म्हाका रडटा. बाबडीनो, कायन भियेलो कित्याक पातकाक लागून ताणें देवाचेर चूक केली
आनी ही भिरांत देवाची पातकाक लागून. पूण दुसरे भाशेची भिरांत हेंवूय आमकां नव्या करारान मेळटा जेन्ना आंकवार मारयेक गाब्रियाल दूत संदेश घेवन येता आनी म्हणटा, आयक तूं देवाचे कृपेन बोल्लली, वस्तुऱ्या मोदें विंचून काडलेली, तुका एक भुरगो जल्मतलो. आंकवार मारयेक भिरांत आयली. भिरांत आयली ही भिरांत दुसरे भाशेची. तिच्या पातकाक लागून ही भिरांत आयलेली तसली न्हय. बाबडी आयज पयल्या वाचपांतूय आमी आयकलां दानियल प्रवादी स्वप्नांत देवाच्या पुताचे येण्याचें दर्शन तो पळयता आनी जो सोरवंडार येवचो आसलो ताचे विशीं देव आदींच फुडें दानियल प्रवाद्याक दाखवण करता. येता तो. पूण शुभ वर्तमान आमकां आनीक ताबोर दोंगरार घडलेली घडणी आयकूंक येता. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक हे तिगूय शीस जे ताबोर दोंगरार आसले तेच तो तांकां जेसुमीच्या मोड्यान घेवन गेलो ते हे तिगूय शीस थिंगा घडलेले तें पळोवन भियेता. हिवूय भिरांत देवाची मोहिमा पळोवन भियेले तसली. जेजूचें रूप तांचे मुखार बदलता, धवें फूल जाता, सुर्यापरी लोकलोकीत जाता आनी देवाची मोहिमा ते देखता. ही देवाची मोहिमा पळोवन ते भियेले. मोइजेस आनी एलिजा जेजू लागीं उलयता ते पळयता. मोइजेस जावन आसलो रेप्रेजेंटेटीव आमच्या ओल्ड टेस्टमेंट आदल्या कराराचो. एलिजा जावन आसलो रेप्रेजेंटेटीव तुजे भशेन प्रवाद्यांचो. हें पळोवन हे शीस भियेता एलिजाक, मोइजेसाक. तिसरें कुपांतलो एक ताळो तांकां आयकूं येता, ते भियेता. असो ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो पूत केरीत अपूर बायेचो, ताचें तुमी आयकात, ताचेर म्हजें दादोसपण दवरलेलें आसा. भिरांत शिसांक येता. बाबडीनो, शिसांचें काळीज जेजू सवें हो मान आनी देवाचें आसलें पळोवन भिरांतेन वाडलें. पूण तोच जेजू तांकां आस्वासन दिता, आपूण तुमचें सांगता आसतलो आनी जें कितें तुमी पळयलां तें कोणाकूच सांगी नाका. ह्या दिसांनी बाबडीनो जायतो लोक भियेला. उदीक करून कोरोना व्हायरसाक लागून कितल्या जाणांच्या घरांनी मरण आयलां, भियेल्या. कितल्या जाणां बरीं ना, भियेल्या. पूण तेच बरोबर देवाची मोहिमाय आमी पळयता. कितलीं जाणां बरीं जाल्यात, कितलीं जाणां ह्या दुयेंसाचेर आड झुजल्यांत. देवाची मोहिमा तांचे वरवीं आमकां दिसून येता. एके वाटेन जायतो लोक देवाची मोहिमा पळोवन भियेता, पूण दुसरे वाटेन आनिकूय लोक आसा जो देव नासलेल्या भशेन जियेता, देवाची भिरांत नासलेल्या भशेन जियेता. संवसारूच आपलें दायज म्हूण समजता. संवसारा फुडें आनी शेवट आसा हें चिंतिना. आनी हाका लागून जायत कडेन भाटां बेसां, जायत कडेन दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करून ह्या संवसारांतूच एके भशेन आपूण जियेतलो सासना असलें समजता. देवाची भिरांत तांकां नाच. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. समाजांत देव नासलेल्या परी जिवचे बोल्देक देवाची भिरांत धरून. कसली भिरांत ती? देवाची मोहिमेची, देवाची बोळाची कसली भिरांत धरून. बाबडीनो, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा रेवरेन्शियल फियर. ही बेश्टी भिरांत न्हय, तिका आमी मान दिता. देव पदवेदार म्हूण समजता. देवाची पदवी आमच्या जिवितान आसा म्हूण समजता. देवाची पदवी आसा आमचे प्रोश्ट सुटावे करूंक हें ओळखून घेता. देवाची पदवी आसा आमचें जिवीत चलोवंक हें मानून घेता. हेंच सायबीण मायन केलें. दर एकल्याक आमकांय असली भिरांत देवाची आसून आनी सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत मांडूंक आमी आयज आदार आनी कृपा मागुया. देवाक मान दिवन, देवाक मोहिमा दिवन आनी ल्हान ल्हान बडींनी देवाची वाखणणी करून जायते फावटी बरेंपण आमच्या जिवितान घडटा पळय तें आमी आमचें लाक म्हूण समजता. इट्स माय लाक, इट वॉज इन चान्स हॅपनिंग हे भाशेन म्हणटा. पूण देवाचो हात आसा, राखण बरो आमकां राखता, हें मनांत हाडूंक आमी गरज. म्हणटच देवाची महिमा, देवाची बोड दर एकल्याक आमी ओळखून घेवंक आनी सायबीण माय भाशेन खालतीकायेन देवाचे मोहिमेक मान दिवंक आमी मागुया.
उबे रावया. ते वेळार देवाची आमी गांवठी भुरगीं कशीं थोडी भोव मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले सेवे वरवीं देवाची मोहिमा परगटूंक आनी पवित्र सभेक देवाचे मिरांतीन वाडोवंक आदाराचे जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिलेली पदवी समाजाच्या बळेपणा खातीर वापरूंक आनी तांच्या जिवितांत भिरांत घालिना जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. समाजांत देव नासलेले परी जियेतल्या मनशांनी देवाचो मोग अणभवून आपलें मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्यान देवाचे विरांतेन आपले जिवीत जिवंक जेजूची मोहिमा अणभवूंक बापाची कृपा मागुया. सर्वेस्परा देवा, आमचे पाद्री विगार फादर ओलावाक तुज्या आशिर्वादान भर आनी सांबाळ. तुज्या मुखामोलाचो पोरजो ताचेर घाल. मारये, आमचे मायेचे मोजोतीन ताका राख आनी सांबाळ. तुजो बरो वावर फुडो व्हरूंक ताका तुजे आत्म्याचें बळ आनी कृपा दी. ताका आनी ताचे गरब्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. गोसुर्गीचे बापा, तुज्या उदारपणाचेर आमी पातयेता. सबार पावटी तूं आमच्या गोरजांक जबाब दिताय. कांय आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात आनी आनिकूय आमच्या मनांनी काळजांनी आसा तें तुका आसतावें. जें कितें आमी मागलां आनी मागूंक विसरल्या तेंवूय तूं आमकां फावो कर आनी हांगा जमलेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोनिया वरवीं. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C20 पेज 36. C20. Thank you.
म्हज्या बाबा कडेन म्हशें तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी घडये आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मनात घ्या. प्रार्थया सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन भोंवता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं ओजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोण वळाय आमी वाखाणटा शेकानशेक पृथ्वीचेर कितली व्हडटी तुजी वेजमिता सरकाणी म्हूण शांताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चांचणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा रोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससून वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी परमेश्वरपणा वरवीं तुवें आमकां सरयली संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती कडेन ग्रास करता आनी अजमिताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास आसता आनी जेजूची कुडान रगत शोकन आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तुका पुरती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मौन पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार बरी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून तांसर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां मानवली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुज्या पुतावो त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान कोणातले व्हड देणे आनी दुसऱ्या पासवा दिवं येता ते मागण्याचे ह्या वेळार जांकां आमी आस्वासन दिलां आमी मागतले म्हूण आनी हेर दुसरे गरजो ओळखून घेवन आनी आमी एकामेका पासत ह्या वेळार जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशनात रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुळीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकांतांतली वाटा सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान समेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी Praise Prasada Velar, Kit Kyoya, D42, page 71, D42.
जेजू आमच्या काळजांनी आयिल्लो आसा ताका आमी दिनवास दिया आनी ह्या वेळार करीत भशेन मारयेन तुस्त गीत गावन बापाक वंदलो तेच परी आमी ह्या मारयेच्या गितांत वांटो घेवया. सगळीं उबीं रावया. Sorvesporan आपले लानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली सर्वलिश्टान मोशे खातीर केल्ली ओशापा केली. गीत घेऊया W16 पेज 272 W16. Sorvesporan आपले लानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली सर्वलिश्टान मोशे खातीर ओशापा केली. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा भाग्योन आग्वार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आग्वार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खावतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. सर्वपुरदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेऊया T39 पेज 220 T39.